रिट पिटिशन फायल केला मुंबई हायकोर्टान. Our main grievance is that the Forest Department and PWD are violating the Wildlife Protection Act by constructing a road through मोले नॅशनल पार्क आणि कायद्या प्रमाणे करूंक जायना. तांकां करपाचें आतां तांकां दोन तरेचे परमिशन जाय. NOC जाय, स्टँडींग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ, आणि दुसरो परमिशन हांगाचो स्टेट वायल्ड लायफ एडवायझरी बोर्डाचो त्याचोय NOC जाय. दोन्ही NOC तांकां मेळूंक ना, तांणी अप्लाय करूंक ना. तांचे बिटवीन देमसेल्स दे हॅव डन दीस अरेंजमेंट. रस्तो जाय PWD, कित्याक PWD मिनिस्टरान तांकां अश्युरन्स दिला की तो रस्तो बांदता म्हणून, पण ताका बांदूंक जायना. तांणी कितें म्हणला तो, आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आतां म्हणटा ते रस्तो बांदतात आनी PWD कन्स्ट्रक्ट करता. हे सगळे कागदाचे सगळे तांणी तयार केला ते दाखोवपाक, कित्याक म्हणून एक काम जाता ते फॉरेस्टाचें PWDचे नेम. पण आमचो मत आहा की हो PWDचो रस्तो PWD करता, कित्याक म्हणून पॉलिटिकल प्रॉमिस केला PWD मिनिस्टरान आनी त्या कारण तो रस्तो बांदता. आमी म्हणटा रस्तो जंगलांत आसता तो तसोच आसूंक जाय कायद्या प्रमाणे, बिकॉज नो डेव्हलपमेंट कॅन टेक प्लेस इन वायल्ड लायफ सँक्च्युरी अनलेस इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ वायल्ड लायफ. वायल्ड लायफाची इंट्रस्ट आसा तूं कितें तरी कर, आमकां तें जीप थंय व्हरूंक जाय, हांगा व्हरूंक जाय. वायल्ड लायफाची इंट्रस्ट आसा तर तांकां तांचें रक्षा करूंक जाय तर परमिशन घेवंक शकता. पण फॉर टुरिस्ट, फॉर आउटसायडर्स, फॉर ह्युमन पर्पसीस तशें करूंक जाय. आनी त्या कारण आमी हायकोर्टान गेल्ले आनी हायकोर्टान आतां फिक्स केला 20 वेनसडे तांकां ताणें केस फायल केल्या, फिक्स केल्या. आनी एडवोकेट जनरलान सांगला तुमी तांकां कितें तरी म्हणपाचें आहा तें एफिडेविट फायल कर ऑन ट्युजडे इटसेल्फ आनी तांकां कॉपी दी आनी आमी वेनसडे आमी पळयतले. सो दॅट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोड इज फ्रॉम मोले टू कोले टू दूधसागर इज 27 किलोमिटर्स. 27 किलोमिटर्स जातो आनी म्हणटात ते आमी ब्लॅक टॉप करिना, आमी पेवर घालता. पेवर रस्तो आमी आतां इतले गोंयांत आमी पेवर रस्तो पळयला तो 3 म्हयने तरी उरना. कित्याक म्हणून तुमी स्पिडार 220 जीप तुमी पेवरार वयर घेतले डेली एकदा अशें आनी दुसरो ह्या वाटेन परत, ते पेवर उरपाचें ना. मागीर कितें म्हणटाले पेवर गेले म्हणून आतां आमी बेश्टे आमी डांबरच घालपाचें म्हणून. आमी म्हणटा तो नॅशनल पार्क तसोच दवरूंक जाय. त्या कारण आमी मोले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सान आमी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत गेले, कित्याक म्हणून हे प्रोजेक्ट्स घालूंक जायना म्हणून. आनी CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीनान सांगलां की रेल्वेची प्रोजेक्ट तुम्ही बंद करा आणि ती 400 मीटर 400 हाय टेन्शन लाईन ती मातशी शिफ्ट करात, कारण तुम्ही आणि ती नवो जागो वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आमी तुम्ही दिना. रस्तो असो केले त्यांनी म्हणला ते करूंक जाता कित्याक म्हणून एक्झिस्टींग रस्तो आसा म्हणून, पण आमी तशें आमी सहमत ना, आमी एग्रीमेंट ना आनी आमी म्हणला ते करूंक जायना म्हणून आमी तांकां दुसरें कितें ऑल्टरनेटीव आमी आतां रिसर्च करून दिता. बट नो प्रोजेक्ट इज अलाउड इन वायल्ड लायफ सँक्च्युरी ऑर नॅशनल पार्क अनलेस यू हॅव परमिशन फ्रॉम स्टेट वायल्ड लायफ एडवायझरी बोर्ड अँड स्टँडींग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ. तो सुप्रीम कोर्ट कायदो आनी त्या कारण आमी परत आमी आमकां हायकोर्टान गेल्या. वी डू नॉट नो वाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज वॉन्टिंग टू वायलेट Supreme Court orders and construct a road without getting permission from the relevant authorities. So that is what we have approached the court, and the court will listen to us and they will go by the law. Whatever orders they pass, they will go by the law, but that is kept for the review. Thank you very much. So right now the road is there. There is a कच्चा road. कच्चा रोड आहा तो कच्चा रोड काढून बुलडोजरान तातूंत रब्बल घालतले, ताच्या उपरांत सिमेंट घालूंक जाय, कित्याक म्हूण हे पेवर्स तांकां धरूंक जाय. त्या कारण दोनी सायडीक बरो सिमेंट घालूंक पडटलो. बारीक सिमेंट घातल्यार तो एकच जीप गेल्यार तो सगळो फुट्टाली. त्या कारण आमी म्हणटात हो रस्तो परमनंट
परमनंट रोड आहा परमनंट रोड तसो तुम्ही कच्चा रोड घालून तुमकां परमनंट रोड घालूंक जायना कच्चा रोड कच्चाच रोड कित्याक म्हूण वो आतां सगळो नॅशनल पार्क आहा दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वायल्ड लायफ इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ह्युमन बिंग्स तुम्ही आमी ते तुमकां परमिशन दिवंक शकता भितर वचून भायर सरून पण तांकां कितें विकास करतात ते डिवेलपमेंट कितें करतात दॅट मस्ट बी ओन्ली फॉर इंट्रस्ट ऑफ वायल्ड लायफ कित्याक म्हूण तांकां कितें तें बरेंपण काडपाचें आहा तर तुमी घालात तांकां ते बेश्टे आमकां जीप आनी ट्रक आनी बस व्हरपाक दूदसागराक तें जावचें ना आज तुम्ही 200 गाडी व्हरतले तुम्ही फाल्यां 500 व्हरतले मागीर बस व्हरतले मागीर हे व्हरतले आनी मागीर तुजो सँच्युरी नश्ट जाता दॅट इज आवर ऑब्जेक्शन दॅट वी हॅव फायल्ड